माझी डार्लिंग येता पळय त्यातल्यान लव यू ही आमची आल्बा आंटी. ओके सो गाईज तुम्ही पोहू शकता पळयात गाईज ब्युटिफुल सारखे आणि हे जेवणा खातीर आमचे गोंयकार लोक जे युकेन हा पळय ते सारखे तरसत असतले. किरे रे गाईज यांच्याने माझ्या कडल्यान पावडर घेतला आपणाकूय लावपाक खंय. आयज तुमकां खबर आसा आयज जावन आसा आमच्या देवळांतलो वाडदिवस आनी त्या वाडदिवसाक लागून हांव इतलें एक्सायटमेंट आसलें. खूब दीस जाले हांव सारकें एक्सायटेड जावन रावलेलें कित्याक की बरे कपडे घालपाक गावता आनी देवीची पुजा करपाक गावता. आतां आमी वयता देवळान आनी खूब लायन आसली व्हडली सारकी. आतां आमी पावात येयली भितर. खूब आयज गर्दी आसा देवळान आनी हांकां पळय हे पेडे मेजतात. मेजले रे पेडे मेजले. कितले हा पेडे? तुझे कडेन 2 हा आनी तुझे कडेन 2 हा न्हू रे. बरें हा बरें हा. सो गायज तुम्ही पोवू शकता अंकिता हवन कुंडान पळय नाल्ल उडोवंक गेल्लेले आसा आनी घे म्हणून लोक येयल्लेले आसा आमच्या सातेरी देवीच्या वाडदिवसाक. आनी काय बरें दिसता पळय ब्युटिफूल सारखे विथ नायस आउटफीट. देवळान पळय लायन पळय केदी लागल्या ती. आमच्या भटजीन पळय काय बरें आमच्या देवीक साडी न्हेसयल्या. वालोर कितली ब्युटिफूल दिसता पळय सारकी ब्युटिफूल. कितें म्हणे रे भैया भैया तुजो बुसट खूब बरो दिसता रे. सारको राव कोण कोण घुसात हांवे. तुमका पान जाय तर हांगा यो. हे पळय गोड पान घेवन येयला तो वचोन देवळान. आयज आमच्या देवळान वाडदिवस आहे न्हू. खाके तिका रे गोड पान खाता पळय. हा 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 आणि तिकली बीन लहान पळय काय बरो दिसता हिरो गो. अभी यूके वाली सब लड़के तेरे पीछे पड़ेगी बरे. ती पळय कोण येता ती पळयात हांगाल्यान. माझी डार्लिंग येता पळय त्यातल्यान हांव कसो दिसता. मोग असो लव यू ही आमची आल्बा आंटी. कशी आसा आंटी? जेवली? देवळान वचोन यो मगे हांगाच यो मागीर सोमते. तू जेवन येयली? जेवन येयली खंय ती आतां आपल्या चेड्याक घेवन येयला. यो यो वचोन यो बेगीन आमी हांगाच आहा. सो गाय जेवणाक पळयात खूब कितें कितें आनी जेवण घेता. ओके सो गायज तुम्ही पोवू शकता हांव आनी एकदां जेयता. हे रायडरांनी वचोन हाडला म्हाका परत जेवण. म्हाका लागलेली भूक आनी पळय पानूय घेवन येयल्यात सगळे जाण. गायज आमचे भुरगे न्हू सारके रफ एंड टफ सारके. हे पळय सो गायज आमच्या आयज सातेरी देवी हेचो वाडदिवस जावन आसा आनी काय बरें जेवण पळयात तुमी. हे पळयात गायज ब्युटिफूल सारखे आनी हे जेवणा खातीर आमचे गोंयकार लोक जे युकेन आहा पळय ते सारखे तरसत आसतले. ओय अरे अंशुमन नहीं जा रहा है रे खाना खाने को. हे ग बय नहीं मिलता खाने को. हे कस्टर्ड कितलो खाल्ले रे? खाने को नहीं मिलता. आल्बा आंटी आमची मोग सोदीत येता हॅपी फेस घेवन येता न्हू गे. सोदीत सारकी लव यू मोग असो बरें करून सारखे. पळय हे सगळे रायडर आमचे रुमा वयले आल्बा आंटी वांगडा बरें करून वच गे. आनी थंयसर कुत्रे आहा सामाव शेवटे. बोडी घे बोडी हाड गो तेजी. बोडी हाड तेजी. हे क्या रे भोंक दाखयताय मरे तू व्हिडिओ में. पालखी काडटा पळय आमची देवळाची. ओके गाइस इट वॉज एन ब्युटिफूल डे. खरेंच म्हाका बरें दिसलें देवाच्या कृपेन. आनी गाडी आमी थंय खंय तरी दवरल्या फुडें. हो ते फुडें दवरल्या आनी आमची पालखी आतां व्हरता देवळाची. सो चलया आतां. कितें रे गायज यांच्याने माझ्या कडल्यान पावडर घेतला आपणाकूय लावपाक खंय. शिववर कोणाच्या तरी शोना येवपाच्या. कोणाच्या शोना येवपाच्या ते सांग. अरे होय ए कोणाचे. आणि तुम्ही अशात वयतल्यात रे पालखेक आता ऐसे
हांव आतां फावंडेशन लायतले ते जा फाउंडेशन तू काय जाय रे पाउडर के बाद कौन फाउंडेशन लगाता है मैं लगाता हूँ मैं मेरा मुंह देख बे दिखा रे सातेरी देवीची पालखी आमच्या दारान येयल्या पळय काय बरी. सो गायज तुम्ही हांगासर पळोवपाक शकता आमच्या सातेरी देवीची पालखी आमच्या दारान पावलेली आसा आनी हांव सारकें खूब एक्सायटेड आसा आनी हांगासर न्हू हांव देवीची गोटी भरता आनी हांवें देवा कडेन मागलेलें आसा की जे कोण आमचे सबस्क्रायबर UK लंडन आनी खंयसर भायर देशान आहा तेंच्या फॅमिलीक आनी तेंकां बरे भाशेन पळोवपाचें म्हणून. जे कोणी खाटीर पडल्या आनी कोणी बाबडे सिरियस आसा सीक आसा आनी थोडे दीस पयलीं कोणाचो एक एक्सिडंट जाल्लो ग्लँडी म्हणून एक भुरगो सावथ गोवाचो आमच्या देवीन तेका राखल्या पुरो आनी बेगीच्या बेगीन तो भुरगो बरो जाल्या पुरो. तेका स्ट्रोक येयल्लो आसा सो देवीच्या कृपेन तो सारको जाल्या पुरो आनी बेगीन आपणाच्या माय पाय कडेन घरा गेल्या पुरो म्हणून मागता. आनी पळयात गायज तुमी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमान ब्लेसिंग्स घेया आमच्या देवीचे. ही तीच देवी जे देवीन म्हाका जमनी वयल्यान उखलून आयज तुमच्या मुखार हाडून दवरलेलो आसा आनी ह्या लेवलार पावयलेलो आसा. ह्या देवीन म्हाका खूब पावला आनी हांव तिका सदींच आई म्हणटा. सो गायज प्लीज तुमी दोनी हात जोडून प्रेयर्स करा. हो डॉगी पळय कसो देवी कडेन मागता तो. हांगासर तुमी पळोवंक शकता भुरगे पेपर बोटी खातीर झगडटात कशें ते. म्हाका 2 तुका 1 कित्याक म्हाका 4 कित्याक तुका 1 हे पळय कशी ओडून घेतलो पळय कशी ओडून येयली. ओके गायज सो तुम्ही पळयलेलें आसा आमच्या वाड्यार सातेरी देवीची पालखी येयल्लेली तिजो वाडदिवस आसलो आनी आमी खरेंच ब्लेस्ड फील करता की आयच्या दिसा आमकां साक्षात तिजें रूप पळोवपाक मेळ्ळें म्हणून. आनी तुमच्या समेस्त गोंयकारां खातीर आमी प्रे केल्लेले आसा. तशेंच आमचो एक भाव ग्लँडी फर्नांडीस म्हणून सावथ गोवाचो तेका स्ट्रोक येयल्लो आसा आनी तो सद्या बॅड रेस्टाचेर आसा आनी सिरियस आसा. हांव तुमकां सगळ्या समेस्त गोंयकार भावांक आनी भयणांक दोनी हात जोडून रिक्वेस्ट करूंक सोदता की प्लीज तुमी प्रेयर्स करा तेका. तुमच्या घरांतलो चेडो म्हणून समजून तुमच्या घरांतलो भाव तुमच्या घरांतलो कोणूय म्हणून समजून तेका बाबड्याक प्रेयर्स करा आनी देवाचे कृपेन तो बेगीन बरो जावन आपणाच्या घरा गेल्या पुरो म्हणून. आनी तशेंच तुमकां हांगासर हांव तेजी ग्लँडी फर्नांडीसाची डिटेल्स घालता. सो तुमी भरपूर प्रमाणांत मॅक्झिमम प्रमाणांत तेका सपोर्ट करा हेल्प करा. नो मॅटर वॉट इट इज 100 रुपीज 10 रुपीज 20 रुपीज 1000 2000 वॉट एवर इट इज तुमी तेका हांगासर जे दिल्लेल्या तेज्या कितें म्हणटा ते अकावंट आय डीचेर तुमी तेका पयशे ट्रान्सफर करूं शकता. तेका खरीच गरज आसा तेच्या माय पाय कडेन घडना. सो प्लीज तुमी तेका मदत करा आनी तेका वाचोवपाक जाता तितले प्रयत्न करा. सो गायज पळयात वन लायफ वॉट एवर वी कॅन डू वी वील डेफिनेटली गोना डू. हांव म्हाज्या वाटेन करता आनी तसोच आमचो आनी एक भुरगो. सो गायज तशेंच आनी एका भुरग्याचें नांव परत एकदां तुमच्या मुखार येता दॅट इज एलोयशियस ब्रो. तूं कितले जिखतलो म्हाज्या नजरेन आय डोंट हॅव एनी आयडिया बट थँक्यू सो मच ब्रो. आयज परत तूं फुडें सरलेलो आसा कोणाक हेल्प करपाक. आनी गायज प्लीज 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 ग्लँडी फर्नांडीस ह्या भुरग्याक प्लीज हेल्प करा. जशें तुमी दुसऱ्या समेस्त गोंयकार भाव भयणांक हेल्प करता तशी तेका बाबड्याक करा. तेज्या माय पायचेर कितले त्रास जाला आसतले कितले ती बाबडी टेन्शनान आसतली. आय हॅव नो क्लू गायज. प्लीज आमकां मातशी थंडी जाल्यार आमची माय पाय धांवन येता. आमकां मातसो जोर येयलो जाल्यार आपल्या पायक आमचे खूब दुखता काळजाक. सो प्लीज तुमकां रिक्वेस्ट करता गायज म्हाका हातीन अशें हात धरूंक जायना चड. सो हांव स्ट्रगल करता. पयलो आसतलो तुमी हांव पयलीं असो कॅमेरा धरून इतलो लागीं उलयतालो पण आतां म्हाका जायना आनी हांव कितें फाटल्यान कितें दुरीक कितें आहा वॉल तेका असो हात धरता आनी ब्लॉक करता. सो येस प्लीज तुमी मॅक्झिमम प्रमाणान हेल्प करा. कोणाचो भाव कोणाचो कोणाचो हजबंड बॉयफ्रेंड कोणूय आसूं शकता प्लीज. आनी येस गायज तुमी परत एकदां तुमकां एक मॅसेज दिवंक सोदता की येता ते थोड्या दिसान होळी आसा. होळये कडेन प्लीज ऑर्गेनीक कलर्स यूज करा आनी
ते कलर जे तुम्ही यूज करता ते ॲनिमल्सांचेर यूज करू नका, जनावरांक त्रास करू नका आणि बरे करून होली सेलिब्रेट करा. आणि येस चॅनलाचेर लायक शेअर सबस्क्राईब. बाय.